जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 22 वोळ 51 ते 59. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवीं आसतलीं आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलों तो उंडो म्हजेंच मांस. तेन्ना त्या जुदेवां मदें वाड विवाड जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे, हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खाल्ल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसूं नजो. जीं कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तीं म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेतां. जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा तावन हांव जिवीत घेतां. तशेंच म्हाका खातात तीं म्हजें तावन जिवीत घेतलीं. हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो तसलो हो उंडो न्हय. तीं मरून गेलीं. हो उंडो खातात तीं सासणाक जिवीत आसतलीं. हें ताणें कापेर्नावाच्या देवस्थानांत शिक्षण दितना म्हणलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.